आजच्या दिसाक म्हाका दिसता खूब दुखाची गजाल जेन्ना रविबाब नाईक जो आमचो स्टेटीचो एक सारको व्हडलो लिडर आनीक बारीक लोकांक खूब तो पावलेलो आसा आनीक ज्या पद्दतीन बंधारी समाज जावं बहुजन समाजाचें काम मुखार व्हरपाक जें विजन सुरवातेक फ्रॉम स्ट्रगल अप टू जे मुखेलमंत्री जावं आमदार जाले, काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आशिल्ले, खासदार जाले आनीक सदांच लोकां मदें सदांच कामां करपाक सारको नंबर 1 फोंडाचो गांव एक सिटी करपाचें जें तें विजन आशिल्लें आनी आख्खें एक शार करून तें दाखोवन दिलें की जोरी तोर एक डिटर्मिनेशन आसा आनीक बारीक लोकांक खूब पावलेलो आसा तो आनीक आज म्हाका दिसता गोंयकाराक एक खूब लॉस म्हाका जेन्ना एज अ सिनियर कलीग आमचो खास करून भुरगेपणासून आमी ताका सदांच पात्रांव म्हणून म्हणटाले आनीक मोगान गोंयकारूय ताका पात्रांव म्हणून म्हणटाले जें तेजें कॉन्ट्रिब्युशन आशिल्लें आमकां एक प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन ह्या सेशनान आमी घातलेलें अबाउट दी ओपिनियन पोल आनी त्या वेळार आमी बाब रवी नायकाचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंय हें मर्ज जावपाक शिरीपणा म्हणून गोंयभर तो भोंवलो लाठीचार्ज जाली जायतें केलें असले लिडर म्हाका दिसता खूब थोडे गोंयांत आसा तर ताज्या आत्म्याक आमी शांती मागता तशेंच तेज्या फॅमिलीक वी स्टे इन दीस इन देयर सॉरो आनीक रावता की म्हाका दिसता गोंयकाराक असलो लिडर परतो मेवचो ना आनीक तेज्या आत्म्याक श्रद्धांजली.